माय चॅनल सोली कशी आपसो सगळी बरी आहे म्हणून आम्ही बी बरी आहे. आणि आजो ह्या बाबा न्हेसला आणि हांवूय न्हेसलें. मग ते घार आतां कमेंट्स येतले पोत्तून धांवून चोय घार धांवता. म्हाका खूब कमेंट येता हांव कधी घार धांवता म्हणून. म्हाका 2 कामां आहाय तेका लागून आमी वयताय. ओके. आणि आयज तुमकां न्हू मागीर एम्ब्रॉयड्री देण्यान हाडलोले न्हू ते वस्तू न्हू तुमकां शेअर केले. सगळी करुना तिनू केले तुवाले. सो तुमकां जाय न्हू तुमकां शिकपा ते एम्ब्रॉयड्रीचे तुवाले जाल्यार म्हाका सांगा. हांव तुमकां यूट्यूब व्हिडिओ करून दाखयतालें. कित्याक हांव 12th जाले उपरांत घरा आसतालें तेन्ना न्हू आमच्या थिंगा माशेनार थिंगा हें येतालें कोर्स आहलोलो गव्हर्मेंटाचो. सो थिंगा वयतालें हांव थिंगा कोर्सा वयतालें. सो थिंगा आमकां शिकयलोलें कशें करपाचें ती बी फुलां बी. सो त्या एक एम्ब्रॉयड्रीचेर न्हू केलोलें. आनी थोडे आहलो न्हू ते म्हाजे आतां ते पिरियड जाले उजार करून करून ते धुवड जालें. सो ते दाखोवना. तिनू आहाय ते बरे आहाय ते तुमकां दाखयल्या. सो तुमकोडे हांव म्हाजी फायल शेअर करतलें घरा वचून. आतां घरा वयता न्हू थंय ह्या ब्लॉगान तुमकोडे मागीर शेअर करतलें आमकां कित कित शिकयलोलें ते कोर्साक. फायल केलोली आहलोली आनी त्यासून आमी सामान दवरल्या फायल मागयली. सो ते हांव तुमकोडे शेअर करता फायल. ओके. आनी 2 काम आहाय म्हाका कित्या लागून वयता तुमकां येता त्या ब्लॉगांनी कळटलें कित्या तें. ओके. आनी आतां आमकां डॅडी व्हरो येता. डॅडी येता व्हरो तो आजून मडगांवां पावलो. सो आमी दोगांय न्हेसोन रेडी जाले मागीर आमी वयतो घरा. ओके. मागीर घार पावोन मेळटा. तेका हाय मुलो हेच मोगड्या घार पावली. सो तो क्रो येयलो तेका हाय म्हणपाक. आयज आमी पावली घरा बरे भाशेन. आनी डॅडी आमकां व्हरो येयलो न्हू. डॅडी आमगे न्हू थिंगा चिंचोण्या ते देवसा वयता पळय वाटेर ते वाटेर जंक्शनाचेर थिंगा रावता तो देव म्हणटा. कॉलेजी बस मेळ्ळ्या थंय चिंचोणची बस मेळ्ळ्या एकूण न्हू तेका लागून तो थिंगा रावता. आनी हांव मागीर बाबाक गाडयेन बसयता आनी अर्दी वाटेक हांव घेवन येता तेका. त्या मेफी येवंक ना न्हू ही पाटी कित्याक मेफी येवंक ना मेफीके येवपाचें येवंक ना कित्याक तेका मेडिकल आहा आतां. प्लस तेगे आयज वोत आहलो न्हू. सो सुटकेशी सुकोवंक घायलोली आयज आमी. सो आयज सुटकेशी भायर पुसून बी आतां सुटकेस सुकोवंक घायल्या मागीर ते. आनी तेगे ते सुटकेशी सुकोवन मेडिकल आहा न्हू तो मेडिकलाक वचचे पयलीं ते मेडिकल कितें आसता तें करपा जाय तेका लागून. आनी मागीर मेन आहा तें 2 कामां आहा. एक काम आहा तें येता त्या ब्लॉकान तुमकां कळटलें. आनी दुसरें काम आहा तें मागीर बँकेचो बूक ते KYC अपडेट करून कार्ड काल कळ्ळें आमकां KYC अपडेट करून मागीर कार्ड बी सगळें ब्लॉक करून दवरलां. ट्रान्जॅक्शन्स बी कांय जायना. तेका लागून म्हाका सोमारा बँकेन वचों जाय. आनी हाल्या आयतार हाल्या आमकां खंय वचों जाय मागीर तेका लागून हांव येयला स्पेशली. आनी मेफीक आमगे लायकना तशें खंय वचों बी तेका लागून तो नाका म्हणून लागलो. आनी चोय तेन्ना आनी डॅडी आतां आमी येयले आनी वाटेर बी कांय थांबोना डायरेक्ट येयले. आनी चोय किचनान कितें सोदूंक गेला. ओके. तुमकां मागीर मेळटा. आनी हो पिलो पळय बापाक गेलो धाकटो असो पिलो फर्स्ट पिलो ते गेलो आनी तेन्ना हाडलो तो. ओके. मागीर मेळटा तुमकां. तुवालें हांवें केलेलें. Tutto il mondo questo ricordo dei malvagi. Cam, kita. Gis. What is this? This is the history, how that appears. Are. आतां तुमकोडे मागीर फायल शेअर करता. ही फायल मागेली. ही फायली न्हू कोर्साक वयता तेन्ना तुमकां सांगलो न्हू फायल शेअर करता म्हणून. सो ही पळय फायल. ओके. इट्स ए फर्स्ट वन. सो फर्स्ट आमकां अशी शिकयलोली डिझायन्स करपाक. ओके. मॅटीचेर सायडी बी सगळें तेणी शिकयलोलें आमकां. आतां ते खूब येयले तेका खूब वर्सां जालीं न्हू. मामीन सामान दवरली ती फायल. आनी हाटल्यान बायन चोया सारकें नीट आनी क्लीन सारकें. नेक्स्ट तुमकां खंयची बरी दिसली ती म्हाका सांगाय म्हाका. ओके. सुतां काडून केलेली. सुतां काडून हितून वुलाची डिझायन केलेली. ही बेश्टी प्लेन ही वुलाची सुतां काडून अशें सुतां काडून आतां ते जालां तेन्ना बरें दिसतालें ते. आनी सायडीक अशें
मागीर चोय म्हाकोडे न्हू खूब आहलोले येलेले खूब येलोले ते आतां न्हू हें जालें उजार करून करून हें जालें मागीर कोर्सा वयता तेन्ना एम्ब्रॉयड्री शिकोयता तेन्ना हांव आहलोलें आनी मागीर न्हू हांवें ITI जॉयन केलें सो हांवें अर्दे कोर्स मागीर सोडलो मागीर लास्टाक न्हू काटिंगाचें आहलोलें काटिंग हांवें ऑलरेडी कोर्स केलोलो आहलोलो सो काटिंगाक हांव म्हणून मागीर रावोंक ना हांव मागीर ITI केलें ब्युटिशियन 1 year म्हापसा कोत्तालें सो हें हांवें हो पार्ट हांव शिकलो हें सगळें ओके हें मॅटीचें आतां हें मॅटी जालें आतां क्लॉथाचेर सो नेट वर्क स्टीच म्हणजे नांवां बी अशें बरोवन दवरलोलीं म्हणजे बटन होल्ड स्टीच डबल लेजी डेजी स्टीच मागीर ओके मिक्स आहे माझे ते सगळें थिंगसून ते मिक्स आयला ते सगळे हें 1 मीटर क्लॉथाचेर आमकां अशें सेक्शनां करूंक लायलेलीं तेणी आनी 1 मीटर क्लॉथाचेर फूल न्हू तेजेर आख्खें एक बॉक्सान एक डिझायन शिकोवलें मागीर लास्टाक कातरून ती कुडके करून मागीर लास्टाक मागीर ते पेवतून गायलोले फायलीन गायलोले सो एक पिसार अशें शिकोवंक नाहले आख्खे हेचेर शिकयलोलें आनी हें हार्ड जावपा जाय तें मागीर हें केलोलें सो म्हाका लायक अशें आसलें जाल्यार बरें अशें न्हू मोव जाता ही बी बरी दिसता स्पायडर नेट हांवें बाबाचे ड्रेसांचेर केलेले हे बाब ल्हान आसलो न्हू तेगे ड्रेस शिवले न्हू ते ड्रेसांचेर हांवें हें केलेलें इस्टीच केलेली पॅच वर्क मागीर हें पॅच वर्क तितू क्लियर हें ना क्लीन वर्क ना तेजेर बट ओके हितून भितर कापूस भरलेलो सो दॅट इट मातशें मोटें कशें रावता डबल फिलींग नेट दिया अशें नेट स्टीच खूब वर्सां जालीं न्हू तेका लागून अशें सिंपल झिगझॅग ही एक हांवें केलेली बाबाच्या ड्रेसाचेर डिजायन ही म्हणजे मातशें हँड रायटींग तेन्ना फास्ट करून जाल्यार मातशें हें कशें आहा ओके चिली हो म्हागे फेवरेट आहलोलो एक हांवें पिलो केसीचेर केलोलो हो स्टोन वर्क हो बी न्हू मोदें कातरून ते ओके अशें हे बी न्हू अशें ओपन ही प्लेन चेन स्टीच ही डबल चेन हे जालें नेट आनी क्लॉथ आतां हेचे असले
जो रावन हांवें केलोलो डबल शेडाचो व्हडलो टुवाल केलोलो हांवें मागीर हो ड्रेस शूज बाबाक आमी शूज बी केलोले घरा कडेन शूज केलोले हॅट हें सगलें हांवें केलोलें हें अशें अशें हाफ तें एम्ब्रॉयडरी हेचे फुलाचेय करूं जाता ना हे बारीक सुताचेय करूं जाता उठून आनी कितें आलो तें पडलें मागीर हे वायट तें रोज सेपरेट आनी पेटल सेपरेट बो हे बाबा गेले आमी बाबाक केलेले आनी हें फूल हे ते 5 पानांची फूल म्हणटाय ते दोशणी फूल हे बेश्टें पान हें डाक आनी फूल एक हें स्वेटर बाबाक करून ना केलोलें हांवें बाबाक केलोलें एक स्वेटर केलोलें तें आसतोलें मामी कडेन भितर दवरला पेंट करूं ना तेका स्वेटर केलोलें हें सगलें हांवें केलां शिकयलो आमकां आनी लास्ट गायज तुमकां सांगलो न्हू हांवें हांव तुमचे कडेन शॅर करतलें म्हणून म्हागेलें फायल सो मामीन सगळीं सामान दवरलेली फायल तुमचे कडेन शॅर केल्या तशें न्हू आतां तुमकां येता त्या व्लॉग्सान न्हू बाबागे शूज शॅर करतलें हांव बाबा कडेन शूज कलेक्शन शूज तेगे फर्स्ट शूज टील डेट शूज आतां मागीर शूज म्हणल्यार अशें व्हडलें अशें ना की ताका व्हडलें हाडल्या अशें ना पूण ताका खंय वता मिसा बी व्हरता जाल्यार उकडें पांयन व्हरोंक मेळना घालून ताका लागून ताका बारीक बारीक कितें शूज घेतले मामी कालूच सांगतालें 12 कितें शूज पॅर जाले बी तेगेले तशें तेगे हांव गाशे बी सगळे न्हू बरें पॅक करून न्हू भितर दवरला पूण शूज आतां काल तीन सगळे एकठांय करून दवरूंक येता आमी गेले उपरांत तेगे कबड ऑर्गनायज करून दवरल्या हांवें ही कबड न्हू बाबा प्रेग्नंट आहा न्हू तेन्ना हाडलेली कबड चोयली ती कबड ऑर्गनायज करून दवरली ती सो ती आमी म्हूण येता त्या व्लॉग्सांनी शॅर करतले ओके सो तुमकां म्हागेलो एम्ब्रॉयडरी सगलें म्हाजें हांवें कोर्स केलो तें सगलें तुमकां शॅर केलां तुमकां कितें शिकोवंक बी जाय तुमकां हें पॅटर्न शिकोवपा जाय दाखोवपा जाय सांगाय म्हाका कमेंटार हांव तुमकां तेजो व्लॉग करून दाखयतलें तुमी घरा कडेन करूं जाता टुवालो बी कितें ओके आनी हो व्लॉग हिंगा काबार करता इफ तुमकां बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करूं विसरूं नाका ओके मिरची नेक्स्ट व्लॉगान टिल देन बाय गायज